Page number 8, A16. Palar palmarun wadu toloya Deva doshon geyung Jerusalem kya Jerusalem shoneva mustiche Dagatami toy melun what's mache Palar palmarun wadu toloya Deva doshon geyung Jerusalem kya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो म्हजे भयणीनो भावनो तुमकां माये मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक सगलीं तुमची इंतेसां मनांत धरून आमी आयज बागयोंत क्लारा आंकवार हिचें फेस्त समरमता तिणेन गरीबाय पत्करली तिणेन सान फ्रांसीस आसिसाचो सेर्मांव आयकून सगळेंच सोडून दिलें तिचे लांब भांगराचे केंस आसलेले ते कातरून हे परी तिणेन सगळें आपलें आसलेलें तितलें देवाक दिलें आनी देवाक तिणेन पत्करलो जेजूक पत्करलो आनी आपलें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें करून तिणें तें सारलें मागीर आमी पळयतले हांव तिच्या जिविताचेर आमी थोडी नदर मारतले पूण आमकां देवान खूब दिलेलें आसा देवान दिलेलें आसा तितल्याकूय आमी उपकारी रावंक जाय थोड्या जाणांक सुबेज दिलेलें आसा बाकीच्या थोडें दिलें आसा पूण जे वतीन आमकां सगळ्या जाणांक दिवंक जाय ते भशेन आमकां मेळ्ळेलें आसा आमी देवाक कारकां दिवया आनी दादोशी जावन देवाक आमचें जिवीत भेटोवया आमी तर गरिबायेक लागून देवाचेर शीण केलेलो आसा जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया सगळीं जाणां हात जोडून काळजान ताण म्हणया हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन मागुया सर्गीच्या बापा आम्हा गरिबांची दोन गिरेस्ताय तूंच बागयोंत कलाराची काळीज दुर्बळाकायेच्या मोगान तुवें भरलें ह्या संवसारांत खुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप भोगून तुजे अगणीत दोन गिरेस्तकायेंत दादोशी जावंक कोणवाळेन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता तीं उतरां आयक ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका तुजें तोंड उगड आनी हांव दितां तें खा हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोडो आसलो म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलें आसलें तें हें
रुदोना विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हळें मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा, हो खोळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घरोण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो खोवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कोवळो दितां, तो खावन दादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडांत तो म्होंवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घोराण्याची वच आनी हांवें तुका फॉर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगलीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगलीं दोन गिरेस्तकाय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आदन्याक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें व्हड्डें थंड जाता उकटें. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गाराक उबी रावया. Sarvesparak soy, sarvesparak soy, sarvesparak soy, soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sarvesparak soy, sarvesparak soy, sarvesparak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिरसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबोनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोदल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्यांतल्या
भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गाराज आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आयज आमकां एक नवी शिकवण दिलेली आसा. ते ताका विचारतात स्वर्गा राज्यान व्हड कोण. हें समजोवपाक ताणें आमकां सांगलेलें आहा. आतां आमी पळोवया आमची माय पाय. एके आवयक भुरगो जालो की ना ती ताचो परामोस करता. तो वाडलो म्हणटच ताका ती सगळें सांगता कोत्ता. काजात जालो की ना तरी पूण ताचो मोग कोत्ता बायलेचो. मागीर तांकां भुरगीं जातात नातरां. ती नातरां व्हडलीं जातात तीं मागीर काजाराक तयार जातात, काजात जातात, पोंटरां जातात. पूण सगळीं जाणां भुरगींच तिका वय ना. म्हातारो जाल्लो आसा पूण आवय आसा जाल्यार ती ताका सदांच म्हणटा बाबा हरशीं तो म्हातारो तोय आतां शापाय जाल्लो आसा पूण म्हातारो जालूनय मायक तो सदांच भुरगो ना. आतां ह्या संवसारांत कितें जाता जाणटी जाली म्हणटच आमी भुरगीं कशीं जातात आनी आमच्या लागीं मागीर सगळें कांय करूंक जायना. पूण तरी पूण हो मान तर आमी राखीत जाल्यार हातून आमी धाकटुली म्हणून कळोंक येता. धाकटुली म्हणजे कितें सदांच तांचेर पातयेवन अवलंबून उपकारी मनांत जियेतात. हे भाशेन आमी सुर्गीच्या देवा बापाशी जियोंक जाय. तो सदांच आसा तसो तो ल्हान व्हड जायना. तो ताचेशी आमी सदांच भुरगीं. आनी आमी तर जेजूचो नमुनो उदाहरण घेत जाल्यार पळयात तो सदांच आपल्या बापायक म्हजेकीन व्हड म्हणटा. पूण बाप आनी हांव एक. तो बापाक एक कोठण आसा पूण बापायक तो लेखता. आनी जो कोण जेजू भाशेन देवाक आपलो बाप म्हणून लेखता तर जेजूचो आनी आमचो संबंद एक जाता. आनी असली तर धाकटुली कोण आपूण म्हणून देवा बापाशी जियेत जाल्यार तो म्हजो शिश्य जाता. आनी हे भाशेन आमी ल्हानविकायेन जियोंक लागता. आतां ती तर हे भाशेन जियेना जाल्यार पयल्या वाचपान आमकां सांगलां ती मागीर रुदोन कोत्तली, विलापतली आनी हुस्कार सुस्कार सोडटली. कित्याक एक पाटी आमी देवा सृश्टीन पयस केली की ना मागीर आमी शेळयां भाशेन जाता. सांडलेली शेळी. तो ताका तो येवन वता म्हणून ताणें सांगलां. असली जर तो आमी जायत जाल्यार आमी देवा बापात सारकीं जाता. जितली आमी धाकटुली जाता आनी देवाचेर अवलंबून रावता तेन्ना देव आमकां निवडटा आनी आमकां म्हणटा चल तूं वच आनी ताका वाटाय. इजिकेलाक तो ते भाशेन सांगता आयज म्हजें उतर घे आनी ताका सांग. ताका तो कवळो दिता आनी तो कवळो खाता. म्हणजे कितें देवाचें उतर तो आत्मसात करता. भितरल्यान ताचें न्याळ करून करून तें ताका एक मोव सारकें गोड गोड जावंक लागता. आनी हे भाशेन देवाचें तो उतर भियेन आसतना दुसऱ्यांक सांगता. ती ताका बदकरची ना. ती ताका मारून उडयतली काडून उडयतली पूण जें ताचें काळजांत आसा तें तांकां सांगतलो. आनी हे भाशेन जेजूनच आमचे पासत केलें ना. ताका मारून उडयलो काडून उडयलो पूण तो पुनर्जीवन जावन परतून आमचे सरशी आयिल्लो आसा आमकां वाट दाखोवच्याक. तोच जावन आसा वाट. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी हे भाशेन देवाचें उतर सद्दां वाचूंक जाय म्हणटा न्हय आमी. वय थोडीं जाणां आतां वाचूंक लागलेलीं आसा पूण एक तर तुमकां वळ बरी लागली कितें तरी बरें दिसूंक लागलें तीच वळ आमी बोगोर 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 घेवन तातूंत सारकीं गुम जावंक जाय. आनी मागीर तें उतर आमकां खूब
सांगूंक लागता, उलोवंक लागता, गोठाय दिवंक लागता, सगळें स्पश्ट करूंक लागता. हांव तुमकां सदांच सांगता, जेजूच्या नांवांत रावात. आनी जेजू आमकां हे भशेन आपलीं उतरां दितलो आनी ती सारकी तोखतली. आमी ताचेर ठिकाण कोत्तेल्या तें उतर मागीर आमचें सगळें दुसऱ्यांक आमच्यान दिवंक जातलें. आनी दुसऱ्यांक दिलें की ना, थोडीं पोतकोत्तलीं, थोडीं पोतकोतचीं ना, पूण आमचो स्वभाव तसो जातलो की आमी तांकां वाचोवंक लागतल्या, आमी वाटावंक लागतल्या, वायटांतलीं तांकां निवारूंक लागतल्या. वायट केलें जाल्यार आतां पळयात, इनासानूय तशेंच केलें फ्रांसीस शावेराक. तो पयलो पोतकोर नासलेलो ताका, कोण? फ्रांसीस शावेर. पूण ताणें ताका सोडूंक ना, शेळ्ळी ती, ताच्या फाटल्यान तो गेलो. फाटल्यान वचोंक ना, पूण तो थंयसरूच आसलेलो, राखणदार कसो ताका पळयतालो. आनी मागीर जेन्ना ताका मदत जाय आसलेली तो मदत करतालो. आनी हे परी ताका जिंकून घेतलो. कोणा पासत? आपल्या पासत न्हय, देवा पासत, देवाचो भुरगो जावच्याक. आनी ताणें तें पत्करलें आनी हाका लागून ताणें आमकां कितल्या देवाची वळख दिलेली आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमीय जातल्या धाकटुली म्हणजे देवा सुरशी आमी सदांच ल्हान जावंक जाय, ताचेर पातयेवन रावंक जाय. पातयेवन रावपाक सगळीं जाण आतां आमी हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हो आमचो देव मोगाचो आमचे कुडींत मनांत येतात. किरकोळ आमी, पूण तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. आमी व्हड म्हूण समजता, पूण आमचें व्हडपण सुस्कार सोडटना सगळें ताचें सगळें स्वाधीन करया आनी ताचें खरें व्हडपण आमी अणभवंक लागतले. ताका अणभवलो म्हणटच आमी ल्हान जावन तो व्हड म्हणून वळखतले आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. ताच्या मोगान आमी जिवंक लागतले आनी ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागतले आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. हे भाशेन आतां मागणें करून आमी उदीक आनी उदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक लागल्या म्हणटच खालतीकायेन आतां आमी सगळ्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. सोरपुदिदरा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 30, C6. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदार देवा बापाक मानता तुसरी जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विधेय जाल्ल्याक तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचें मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता.
बागयोन क्लाराचे विनोथीन आनी ह्या बलिदानाच्या बोळान मोटवाशी बेसाक आपयिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक विस्वाशीपणान जिवन आपले जिणेचे मोगाचें बलिदान करूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनांच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कडक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोठ पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांक आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें मुजकामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा
सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सगल्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी तांची इंतेसांव आनी जेजूक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर मिसान हाजेर घेतल्यांक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायन देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 48, D3. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणीक मोग आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी. जेजू मेलो ताचे सवे रिगोर रावून म्हाका फावले सर्वांवरच वतो वादा सगळ्या मोठेचो तोमलेने. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, आमचे ओसूकतायक तूं घोटायेचें ओकोत दिताय. तुज्या पुताची कूड आनी रगत जशें ह्या जेवणाचे शोकतेन भाग्योन क्लाराक मोटवाशी बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी दवरून तुवें संपूर्ण केली, तशेंच आमकांय
त्याच जेवणाच्या बोळान आमच्या जण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वासी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगळ्यांक जेजूचें बरेंपण आवडेता. आमी देवा बापाक सदांच ल्हानविकायेन आमचो बाप म्हणून वळखुया आनी धाकट्या भुरग्यां भाशेन ताची भुरगीं कशीं आमी जियोया. केन्नाच व्हडपण दाखोवपाचें ना, पूण व्हडपण असलें जाल्यार देवान दिलेलें म्हणटो तें देवाक पोत्तून दिवया आनी आमी खालती जावया. तो आमचो बरो वापर करतलो आनी आमकां खूब धादोसकाय आनी दुसऱ्यांक बरेंपण फावो जातलें. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाकलीं भुरगीं जावन जेजू भाशेन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 95, F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या हुंड्या